कुडचड्यार 60 सीसीटीव्ही कॅमेरे घाल्यात, मात आसून नाशिल्ल्यांत जमा. गुन्यांव फक्त रिकॉर्डाक उरतात, डिटेक्शन कांयच ना. सीसीटीव्ही आसूनय मटको, जुगार, ड्रग्साचे वेव्हार, राजरोस चल्ल्यात म्हूण थंयची काँग्रेस म्हणटा. सीसीटीव्हींचे मेंटेनन्सूय ना. सीसीटीव्हीचो मडगांवचो सर्व्हर कुडचड्यार हाडचो म्हूण आमदार सांगता. सीसीटीव्ही घाले म्हूण क्रायम कंट्रोल जातलीच अशी ना. प्रश्न पुलिसांच्या मानसिकतेचो. क्रायम रेट देंवतलो आनी डिटेक्शन सुदारतले म्हूण कुडचड्यार सीसीटीव्ही कॅमेरा घाल्ले. मात सीसीटीव्ही कॅमेरे आसून पासून लोकांक ताचो उपेग ना पुलिसांक. कॅमेरांचो सर्व्हर आसा तो मडगांवां. तातूंतच थोडे कॅमेरा चलतात, थोडे खंय चलनात. पयर ती एक मर्डर जाली, हे पुलिसांच्यान आनी कोणाच्यान कांय करपा जायना. आतां सीसीटीव्ही कॅमेरा पळय घायलो आहाय थिंगा, ते वोदी चलताय वोदी चलनाय. तेजी सारकी आतां ते 4 रस्त्यार आहाय, म्हाका दिसना ते चलताय मध्ये सीसीटीव्ही मेंटेन करपा जाय. त्यो सीसीटीव्ही कॅमेराचेर जर चोयल जाल्यार तुका एटलिस्ट तो कल्प्रीट मेळपा शकता, कल्प्रीटाक दवरपा शकताय. आतां हिंगा सीसीटीव्ही कॅमेरा काडल्यानी कनेक्टिविटी ती मडगांव दिल्या. अरे हिंगा कनेक्टिविटी मडगांव कित्याक? तुमी हिंगा कनेक्टिविटी कुडचऱ्यां करूया मरे, कुडचऱ्यां पुलीस स्टेशनाचेर करूया मरे. पुलीस स्टेशना कडेन सामको लागींच मटको सुद्दां चलता. त्या भायर ड्रग्स ल्हान भुरग्यां मेरेन पावता. पुलीस कामांतले गेल्यात म्हूण काँग्रेस म्हणटा. आनी तितून तर इलिगल कितले गॅमलिंग चलता, कोण मडको घेता, हें घेता, ती थिंगाय लक्ष दिवपा आहा. कितलेशे ड्रग्स आतां चोवपाक गेल्यार कुडचऱ्यां कितलेशे भुरगीं दाखले. हांव सरप्रायज जालो. फाटीं म्हाका एक फ्रेंडान सांगलें, म्हाका कोणाक एक भुरगो खंय दाखलो, 14 वर्सां भुरगो ड्रग्स घेता. अशें केसले म्हणटा तांगे कितलेशे भुरगे आहाय. आतां कोण ड्रग्स सप्लाय करता? अजून पासून ते एक मनीस तांकां मेळना इतल्या वर्सां. आनी कुडचऱ्यां पुलीस स्टेशनाचेर मातशें तांकां हें करूया, तेचेर लक्ष दिवपाची गरज आहा पुलीस स्टेशनाचेर. तेंकां काम सारकें जालें नाय. थोडे आमगेले पुलीस आहाय ते सारकी काम करनाय. ते फक्त तालाव मारपाचें काम जाताय तेंकडे. सीसीटीव्ही सिस्टम जाग्यार घालूंक जाय. त्या शिवाय काकोड्या आनीक 70-80 कॅमेरा जाय. मडगांवचो सर्व्हर कुडचड्यार हाडूंक जाय म्हूण आमदार उलयता. हे सगळे कॅमेरा हांव पळयता की चालू दवरपाक खातीर. खंय जर मदीं ब्रेकडावन जालें जाल्यार तांकां आपोवन ते करता. पूण अल्टिमेटली गव्हर्मेंटान खंय तरी स्वता IT डिपार्टमेंट हे व्हडले डिपार्टमेंट आसा, तेणी खंय तरी ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाक दिवपाक जाय. हांवें ऑलरेडी प्रपोजल मांडला की 65 सोडून आनी इम्प्रुवमेंट करता. कित्याक काकोडे सायडीन तशें कॅमेरा ना, जाल्यार म्हाका दिसता आनीक 70-80 कॅमेरा आनी बसोवपाक जाय. तो लोकल पुलीस स्टेशनार सर्व्हर बसोवपाक जाय. हेचेर हांवें ऑलरेडी प्रपोजल मांडला गव्हर्मेंटा कडेन. एक तर MP लास्ट आमकां MP फंडांतल्यान दिल्ले, हे फावटी एक्सटेंशन MP फंडांतल्यान प्रयत्न करता, नाल्यार गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करून IT सेक्टरांतल्यान तेणी हें मॉनिटर करपाक जाय अशें म्हाका म्हजें म्हणणें. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. गोवा फॉरवर्डाकूय राजेंद्र तालकाक ESGचो VC केल्लो नाका. गोवा फॉरवर्डाचो फिल्म फ्रेटर्निटी फेडरेशनाक तेंको. तांकांय फिल्म मेकर आनी बिल्डर राजेंद्र तालकाक ESGचो व्हायस चेअरमॅन केल्लो नाका. आदलो VC दामूक अकस्मात कित्याक देंवयलो ताची चवकशी जावंक जाय. IFFI 2016ची आनीक स्कॅमा एक्सपोज जातली म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो दावो. इलेक्शनाक फंड एकठांय करपाचो खंय BJPचो प्लान. जो व्हायस चेअरमॅन जाला, हो व्हायस चेअरमॅनान इन्क्वायरी करची पडटली. पयलींच्या व्हायस चेअरमॅनाक कित्याक सरकारान रिलीफ केलो. मुख्यमंत्र्यान सांगलें की पयलींचो व्हायस चेअरमॅन BJPचो स्पोक्समॅन, फातोर्डेचो पडिल्लो आमदार आदलो दामू नायक, हाका सरकारान रिलीफ केला. सरकारान ताका कित्याक रिलीफ केलो? ताका कारण आसलें. ताचेर एक सिरियस एलिगेशन आसलें स्कॅमाचें इन IFFI 2016 जी जावपाचें आहा ताजे खातीर ताका काडिल्लो. आतां हो नवो व्हायस चेअरमॅन हाडला आपल्यो अर्दुकुटे डिली कंप्लीट करपाक, काय कितें तरी तातूंत इन्वेस्टिगेशन करून सरकाराक फायदो करपाक. हो हाजेर प्रश्न आमकां उत्तर मेळटलें आफ्टर IFFI. वन थिंग इज व्हेरी क्लियर की देर इज अ स्कॅम बिहायंड IFFI 2016. दिस इज टू क्रिएट फंड्स टू फायट इलेक्शन. असले कितले व्हायस चेअरमॅन जाले जाल्यार आमकां आमचे फरक पडना. आनी कितले पयशे खाले जाल्यार ते लोकांक दिल्यार लोक चेंज जावचे. 70% गोंयचे जनतेक आज प्रुडंट सांगता की गोंयांत BJP नाका. आनी आज BJP लुटूंक भायर सरल्या आनी इलेक्शन फंड तयार करपाक भायर सरल्या. हो तालक जो घाला, हो तालक शूड नॉट बी एसेसरी टू क्रायम. Now this is nothing but a mega scam in making. आमच्या जनरल बॉडी जी हा ESGची ही बरखास्त करून पूर्णपणे सगळ्यांक जे फिल्म मेकरांक जे फिल्मा संदर्भांत आशिल्ल्या लोकांक घालून ती परत रिकॉन्स्टिट्यूट करची म्हणून. गोवा फॉरवर्ड पूर्णपणे जे फिल्म फ्रेटर्निटी ऑफ गोवा आसा एसोसिएशन
फेडरेशन ऑफ फिल्म फ्रेटर्निटी ऑफ गोवा हांच्या डिमांड्साक सपोर्ट करता. 2014 जो टेंडर जाल्लो डॅकॉर ओपनिंग आनी क्लोजिंग सेरेमनी हो क्लब करून 4.5 कोटीचो आशिल्लो. आतां त्या वेळारूच आमी दाखोवन दिलें की भानगड्यो कश्यो जाल्ल्यो त्यो. 2015 वर्सभरान 1 कोट वाडयलो आनी हो टेंडर 5.5 कोटी जालो. डॅकॉर प्लस ओपनिंग आनी क्लोजिंग सेरेमनीचे जे डेकोरेशन करतात हो 5.5 कोटी जालो 2015. आतां संपूर्ण गोंयकारांक समजूंक जाय आनी तांचे नजरेक हाडून आमी सोडटात की 2016चो जो टेंडर आहा हो जो एमावंट 5.5 कोटी वयल्यान तुमी सरप्रायज जातले 12.5 कोटी रुपयाचेर पाविल्लो आहा. घेऊया एक ब्रेक.